पेडणेकारांक सातत्यात चिंता आसा दोन प्रोजेक्टाचे हांव मुद्दामून तुमकां कळपाक जाय म्हूण सांगता। एक जो तुमी म्हणटा तुयातली इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तुयातली इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांवें तांकां उतर दिल्या त्या प्रमाणे 19 डिसेंबराच्या पयलीं कमीत कमी 3 कंपनी आपले फाउंडेशन स्टोन त्या जागेर लायता हें निश्चित आसा। आमी तेंय बी तितकें सुनिश्चित केलां, कारण म्हाका खबर आसा आमी फक्त सरकारी नोकरींचेर डिपेंड रावंक शकना। गोंयभरांतले तरणाटे जे IT इंजिनियर आसतले, इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर आसतले, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स आसतले, हेंकां ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी फक्त पेडणेकारांक न्हय तर गोंयकार वाट पळयतात, गोंयचे तरणाटे वाट पळयतात। आमकां खंय तरी ह्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटीच्या माध्यमांतल्यान हांगासरूय नोकऱ्यो क्रिएट जातल्यो आनी म्हाका खात्री आसा ते कंटिन्युअसली त्या विशयाचेर फॉलोअपूय करीत आसा। फुडल्या 2 वर्सां भितर भव्य दिव्य अशी इलेक्ट्रॉनिक सिटी ह्या पेडण्या महालांत उबी जातली ही आमी खात्रीची सांगता आनी ताजेय क्रेडीट ताका वता, कारण ही कंटिन्युअसली फॉलोइंग दॅट प्रोजेक्ट। दुसरो प्रोजेक्ट पेडणेकारा खातीर सगळ्यात म्हत्वाचो प्रोजेक्ट, स्वता तेय फॉलोअप करता। फाटले फावटी म्हाज्या बरोबर ते आशिल्ले मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट। गोंयकार सगळे प्रत्यक्षात वाट पळयता मोपाचो एअरपोर्ट केन्ना सुरू जातलो काय म्हणून। हांवें परत आनी परत सांगलां, म्हाका पत्रकार परत एकदां विचारता दोतोर तूं सांगता तें खरें काय म्हणून। हांवें म्हणलें म्हाजेर विश्वास ना काय म्हणून। माननीय मोदीजी दिल्लींतल्यान फॉलोअप करता, येता ते 15 ऑगस्ट 2022 आमी मोपाचें इनॉग्रेशन करता म्हणजे करता हें ठामपणे आमी सांगता। अरे कारण आमच्या पेडण्याचो विकास सारखे डिपेंड आसत तो टुरिजमाचेर आसा आनी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्या उपरांत निश्चितच पेडण्याचो पुराय कायापालट जावपाचो आसा।